प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अवस्वर 13. जेजू देवळांतलो भायर वेताना ताच्या शिसामदलो एकलो म्हणालो, पळय मेस्त्री, कसलें फातर हें, कसली बांदपा ही? जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, ही सर्व व्हड बांदपा तूं पळयताय मू? हांगा फातराचेर फातर उरचो ना, सकडी कोस लावन घालतलें. देवाळाच्या समखार ओलिवे दोंगरार तो बसून आसतना पेद्रू, जाकोब, जुवांव आनी आंद्रे ताचे सरशी येवन गुटान विचारी लागले, सांग आमकां, ह्यो सर्व संगती केदाळा घडतल्यो आनी ह्यो सर्व संगती घडचो वेळ लागीं पावला म्हूण आमकां दाखोवन दिवंक गुर्त कसलो? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, कोणेय तुमकां ठकय नशें सत्राय घेया. सबार जण म्हजे नांवी येतले आनी हांवूच क्रिस्त म्हणटलें आनी सबारांक फटयतलें. लागशिल्ल्या गांवांनी जाल्ल्या झगड्यांचो आवाज आनी पयशिल्ल्या गांवांनी जाल्ल्या झुजांची खबर आयकून तुमी घाबर नाकात. ह्यो संगती घडा जायच, तरी तितल्या भितरच अंत आयलो म्हूण न्हय. राष्ट्र राष्ट्राचेर आनी राज्य राज्याचेर झुजाक देंवतलें. थंय हांगा भुंयकांपण्यो जातल्यो आनी दुकळ पडतलो. हें सर्व नव्या काळाच्या जल्माचो येणो म्हणयेत. पूण तुमी तुमची सत्राय घेया. तुमकां ते नितीसभा मुखार व्हरून व्हरतले. सिनगोगांनी तुमकां मारून बडयतले. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून अधिपती आनी राया हुजीर तुमकां उबे करतले. तुमच्या भावार्थाची रुजवात दिवंक तुमकां तो एक संदर्भ जातलो. पूण अंत येवच्या आदी सर परजा मदें सुवार्ता परगट जावची गरज. तुमकां दर तुमची जडती करच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें तें तुमी पयले चिंता करिनाकात. पूण ती वेळ घडी येताना कितें तुमच्या मोतींत उजवाडा येता तें उलया. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बगार पवित्रात्मो तुमचे मारिफात उलयतलो. भाव भावाक आनी बापय आपल्या भुरग्याक जिवेशी मारच्याक दर्न दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून सक्कड तुमकां द्वेशितले, पूण शेवट पर्यंत तीर रावता तो बचाव जातलो. पूण विनाशिकारी मुर्ती पवित्र स्थळार उबी आसलेली तुमी पळयताना तवळ जुदेयांत आसात ती दोंगराक पळोवन दवो. पाक्यार आसा तो आपल्या घरांतलो सामान काडूंक म्हूण सकलां देंवून घरा भितर वसना जावं. शेतांत आसा तो आपले वस्तूर हाडूंक म्हूण पाटी वसना जावं. हा बिरमो त्या दिसांनी गर्भिण्याची आनी पानो दितेल्यांची. ह्यो संगती हिवाळांत घडनाशें मागा. तवळ येतले व्हड संकश्ट. देवान रचलेल्या संवसाराच्या आरंभातावन आज पर्यंत तसले कश्ट आयले नात आनी फुडेंय येवते नात. आनी सोम्यान ते दीस मोटवे करूंक नातलेले जाल्यार नर मनीस वांचतो ना. पूण आपल्या विंचलेल्या पासत ते दीस ताणें उणे केल्यात. तेदवा आळे क्रिस्त हांगा आसा वा तो थंय आसा म्हणून कोणीय तुमकां सांगीत तुमी सतमानी नाकात. टक्की मनीस येवन आपूण क्रिस्त वा प्रवादी म्हणून सांगतले आनी आपणाक तांकां जाल्यार देवाच्या विंचलेल्याक सयत फटोवंक पुरो तसल्यो खुणा आनी असर्यां करतले. पूण तुमी चातूर रावा. पळया, हांवें तुमकां सर संगती पयलेच सांगल्यात. त्या दिसांनी ते संकश्ट काबार जातस सूर्याक काळबान पडटली, चंद्र प्रकाश दिवचो ना, मोलबार तो नखेत्रां सकला पडटली आनी यंत्रणाच्यो सक्त्यो सुलगतल्यो. तवळ व्हड पदवेन आनी मोहिमेन कुपांचेर देंवोन येतल्या मनशा पुताक सोमेस्त देखतले. उपरांत तो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी संवसाराच्या चाराय कुशीतावन
दिगंतातून दिगंतापर्यंत आपल्या विंचल्यांक तो जमो करतलो. अंजुराच्या दुखातावन हो एक पाठ शिका. ताच्यो खांदयो मोव जावन कोमरे फुटोंक जाले म्हणटाना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात. तशेंच ह्यो सर सांगते घडलेल्यो तुमी पळयतना अंत लागीं पावला, दारवटारेस आसा म्हूण समजून घेया. सतत हांव तुमकां सांगता, हे सर गडासर ही संत तंतरची ना. अंतरळ आनी भुमी सरतली पूण म्हजी उतरां केदीन सरची नात. तरी पण तो दीस वा ती घडी केदळा येतली ते बापाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाकच सर्गींच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. सत्रा येन रावा, जागरण करा. तो वेळ केदळा येत म्हूण तुमी नेणात. ती वेळ घडी पळयणार वेतल्या एका मनशाक आपल्या साकरांक एक जबाबदारीचे काम दिवन घर राखवल्याक जागृत कर म्हूण सांगून आपले घर सोडून गेल्ल्या बरी. देखून तुमी जागृत रावा, कित्याक घरचो धनी केदळा येत, सांजेर की मध्यानेर, कोंब्या साद्यार की उजवाडटना हे तुमी नेणात. नाजाल्यार तो अवचित येत आनी तुमी न्हिदोन पडल्यात ते पळयत. तुमकां हांव सांगता ते सक्तांक सांगता, जागे रावा. अवसर 14 पास्काचे आनी बेकामीर उंड्याचे परबेक 2 दीस आसले. प्रधान याजक आनी शास्त्री जेजू कशे हिकमतेन दर्सो आनी जिवेशी मारसो म्हूण गुटमोळ करी लागले. पूण परबेच्या दिसा नाका, लोक कांय उसांबळ जायत म्हूण ते म्हणटाले. जेजू बेतेनियांत कोडकार सिमावच्या घरा गेलो. थंय तो जेवणार बसोन आसतना एक स्त्री एक चंद्रकांती सिसलेंत मोलादीक जंटमासी सुगंध तेल घेवन आयली आनी ती सिसली फोडून जेजूच्या मस्तकार तिने तें वतले. हे पळोवन थंय आसलेल्या भितरले थोडे संतापले आनी आपल्या इतल्याक म्हणाले, ह्या तेलाचो असोय विबाड करचो कित्याक? आसलें तेल 300 रुपयां चड मोलाक विकेते आनी मेळ्ळो दुडू दुर्बळ्यांक वांटयेतो. देखून रागान तांणी तिका बेश्टायली. पूण जेजू म्हणालो, सोडा तिका, कित्याक तुमी तिका दोस्तात. म्हजे थंय तिने एक उत्तीम करणी केली. दुर्बळी तुमच्या मदें सदांच आसात आनी तुमकां खुशी आसा तेन्ना तुमी तांकां बरें करयेत. पूण हांव सदांच तुमचे सवे आसचो ना. हिका कितें तांगता तें हिणें केलें. म्हज्या निकेपाक म्हूण पयलेंच म्हजे कुडीक हिणें तेल माकलें. सतच हांव तुमकां सांगतां, जंय जंय सगळ्या संवसारार ही सुवार्ता परगट जातेली, ह्या सर सुवात्यांनी तिने केल्ली ही करणी तिच्या उगडासाक सांगतेले. उपरांत 12 एकलो जुदास इस्कारियोत जेजूक पराधीन करच्या उद्देशान प्रधान याजका सरशीन गेलो. तो आयलो उद्देश समजून ते भोव खुशी जाले. देखून तांकां तांणी दुडू बसयलो. तवळ जेजू धर्न दिवचो एक बरो संदर्भ तो सोदूंक लागलो. बेकामीर उंड्याची परब करच्या पयले दिसा पास्कांचो शेळयो मारच्या वेळार शीस जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचोन तांकां पास्कांचें जेवण तयार करीत जाय म्हूण तूं म्हणटाय. तवळ आपल्या शिसा मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शहरा भितर वसा. थंय कांद्यार उदकाचो कळसो दवरून वेतालो एक मनीस तुमकां मेळटलो. तांच्या फाटल्यान वसा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धन्याक अशें सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसा सांगाता पास्कांचें जेवण जेवचे म्हजे जेवणा साल खंय आसा. तवळ सगळें मांडून आयते केल्ले एक व्हड माळयेची साल तो तुमकां दाखयतलो. तें आमकां तयार करा. शीस भायर सर गेले आनी शहराक पावले. तें ताणें सांगले बरीस तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्कांचें जेवण तयार केलें. सांज जातास तो आपल्या 12 शिसा सांगातो आयलो. पंक्तीर बसून जेवतासतना तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हजे सांगाता जेवता तो म्हाका गतान पराधीन करतलो. आनी शीस आकांतले आनी एकलोच हांव तो म्हणून ताचे लागीं विचारूंक लागले. जेजू म्हणालो,
तो बारांतलो एकलो मुझे सांगाता पळगानात हात घालता तो मनशापूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता ते खरें पूण कोणा मुखांत्र मनशापूत पाराधीन जाता ताका धिक्कार जल्मांक वचून नातरलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दिवन तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्ज घेतली, देवाक अर्गां दितच ती तांकां वांटली आनी ते सोमेस्त तांतले पियेले. आनी तांकां तो सांगी लागलो, हें म्हजें रगत सोल्लो तीर करतलो. सोमेस्त मनशा पासत वारयल्लें सतस हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राजांत नव्यान पियेसर ह्या फुडा दाका फळांचो रोस हांव पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जातच ते ओलवे दोंगराक भायर सरून गेले. तो वळ जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमी सोमेस्त म्हजे वयलो विश्वास खणतल्यात, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गवळ्याक हांव जेविशी मारतलो आनी हिंडाचे बोकरे दुसपडटले. पूण म्हाका जिवंत उठयल्या उपरांत तुमच्याकी पयलें हांव गालिलियाक वेतालो. ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, हेरा सकटांक तुजेर विश्वास सुखत जाल्यारी म्हाका सुखसो ना. पूण जेजून ताका सांगलें, सतस हांव तुका सांगता, आयचे राती कोंब्यान 2 पावटी 7 घालचे आदीं 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. पूण पेद्रू बसून म्हणालो, तुजे सांगता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यारी हांव तुका नाकारचो ना. आनी सक्कळी तेच परी म्हणालें. आनी ते गेत्सेमेनी नांवाच्या एका मळ्याक घेवन पावले. थंय आपल्या शिसांक तो सांगी लागलो, हांव मागणें करीसर तुमी हांगा बसा. आनी पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआंक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो आनी दुखेस्त आनी कंतिश्ट जावंक लागलो आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुखान भरला आनी हांव मरताशें म्हाका भोगता. तुमी हांगा रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा. आनी चिक्के पयस वचून तो धरणीर सरपडलो आनी 7 दीस जाल्यार ती कश्टांची घडी आपणा वयली उतरोवन वचूं म्हणून माग लागलो. तो म्हणालो, आब्बा बापा, सर संगती करूंक तुका साध्य आसा. म्हजे वयले हें संकश्ट निवार. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बगार तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या शिसा सरशी आयलो आनी ते न्हिदोन आसलें तें पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, सिमांव, तूं न्हिदलाय? 1 घंटोभर जागो रावूंक तुज्यान नजो जालें? तुमी ताळणेक सांपडनाशे जागे रावा आनी मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कत. तूं परत्यान गेलो आनी त्याच उतरांनी मागी लागलो. परत्यान आयिल्ल्या वेळार शीस न्हिदोन पडलेले ताका दिसले. ते तितले न्हिदेन पिकल्ले आनी ताका कितें जाप दिवची म्हूण तांकां कळ्ळें ना. तो 3ऱ्या फावटी आयिल्ल्या वेळार तांकां म्हणालो, कितें आनीकी न्हिदून विशेव घेतात? पुरो वेळ लागीं पावला. आतां मनशा पुताक धर्न कोट्या मनशाच्या हातान दितले. उठा, आमी या, म्हाका पराधीन करतलो आयला. अशें तो उलोवन आसतनाच जुदास बारांतलो एकलो मुखार आयलो. ताचे सांगाता तलवारी आनी दांडे घेवन आयिल्लो व्हड एक जमो आसलो. तांकां प्रधान याजकांनी, शास्त्र्यांनी आनी मतबारांनी धाडलेले. पराधीन करतल्यान तांकां एक गुर्त दिल्लो, जाका हांव उमो दितां तो सुतो, ताका धरा आनी 17 वरां. तो येतच शीदा जेजू सरशी वचून मेस्त्री म्हणालो आनी ताणें ताका उमो दिलो. तो वळ हेरांनी ताका घट्ट धरलो. तेन्ना सरशी आशिल्ल्या मदल्या एकल्यान आपली तलवार भायर काडून श्रेश्ठ याजकाच्या एक नौकराचेर मारली आनी ताचो कान कापून सोडलो. जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सोराक धरूंक आयिल्ल्या बरी तलवारी आनी दांडे घेवन म्हाका तुमी धरूंक भायर सन आयल्यात. दिसान दीस हांव देवळांत तुमचे मदेगाट शिकयत आसतलो आनी तुमी म्हाका धरलो ना. पूण आतां पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें पूर्ण जायजे. इतल्यार शीस सक्कड ताका सांडून पडलें.
पूण एकलो तरणाटो उक्त्या हांगार फकत एक सणाची वोण फांगन जेजू फाटल्यान वेतलो. ताका तांणी धरलो, पूण तो होल ताच्या हातान सोन विनगोस्तांचे तोंड फोळून धांवलो. उपरांत जेजूक ते श्रेष्ठ याजका उजीर वोन गेले. थंय प्रधान याजक, शास्त्री आनी मदबरी जमो जाल्ले. तेणे पेद्रू पयशल्यान ताच्या फाटल्यान वचून श्रेष्ठ याजकाच्या राज आंगणान भितर सरलो आनी थंय राखवल्या सांगाता उज्या सरशी बसून धग घेवंक लागलो. तोवळ प्रधान याजक आनी सगळी सनेद्रीन सभा जेजूक मरणाचे फर्मन दिवचे खातीर खंयचीय एक साक्ष मेळत गाय म्हूण सोदतेली, पूण एकय तांकां मेळ्ळी ना. साबार जण मुखार येवन ताचे विरोध फोडसाक सांगी लागले, पूण तांच्या साक्षीक एकामेका ताळ पडले ना. शेकी थोडे जण उठले आनी ताचेर फोट फिर्याद मांडून म्हणाले, हातांनी बांदलेले हे देवाळ हांव मोडटलो आनी हातांनी बांदूंक नातलेले आनी एक देवाळ 3 दिसांनी हांव उबारतलो. पूण ह्या मनशान म्हणलें आमी आयकला. तशें जाल्यारय तांच्या साक्षीक एकामेका ताळ पडले ना. तेदवा श्रेष्ठ याजकान सभे मुखार उबो रावून जेजू लागीं अशें विचारले, तुजे विरोध आनी हाडलेल्या फिर्यादीक तुंच कांय जाप दिनाय? पूण जेजू जाप काडिनासता ओगोच रावलो. तोवळ श्रेष्ठ याजकान परत्यान ताका सवाल करून म्हणलें, तूं क्रिस्त सदैव देवाचो पूत वय? जेजून जाप दिली, वय, हांवूच तो. आनी मनशा पुताक सर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसून आसलेलो आनी अंतराळाच्या कुपाचेर देंवून आयलेलो तुमी पळयतल्यात. तितल्यार श्रेष्ठ याजक आपले वयले वस्तूर पिंजून म्हणालो, आनी आमकां साक्षीची गरज कितें? पळया, तांणी केल्ली देवनिंदा तुमीच आयकली. आतां तुमचो अभिप्राय कितें? तांणी सक्तांनी ताका मरण फावो म्हूण तीर्प दिले. तेवा थोडे ताचेर थिंपी उडोवंक लागले. ताच्या दोळ्याक वस्तूर बांदून ताका मुठी मान, कोण म्हूण पारखूंक आमकां सांग पळयव्या म्हणटले. आनी थंय आसलेले नौकार ताका थपडा वयर तपाट मारतले. तेणे पेद्रू आनीकी सगळ्या आंगणान आसलो. श्रेष्ठ याजकाच्या सकरण्या मदली एकली तेणे पाशार जाताना पेद्रू धग घेवंक आसलेलो तिका जळकलो. तिने ताका बरो करून पळोवन म्हणलें, तूंय नजरेतगार जेजू सांगता आसलोय? पूण पेद्रू नाकान म्हणालो, हांव नेना. तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी थंय तावन उठून दरवटांतल्यान भायर वेताना परत्यान ते सकरणेन ताका देखलो आनी थंय आसलेल्या लागीं ती म्हणाली, होय तांचे मदलो एकलो. पूण परत्यान ताणें नाकारले. थोड्या वेळा उपरांत तेणे सशीन आसलेले पेद्रू लागीं म्हणाले, न्हीज जावन तूं ताचे भितर एकलो? दुबावन आसता तूं एक गलिलियागार. तितल्यार पेद्रू आपणाचेर शिराप मागून सपूत घाल म्हणालो, हांव त्या मनशाक वळखच ना. आनी ते घडये कोंब्यान दुसऱ्यान साथ घालो. तोवळ पेद्रूक उगडास आयलो जेजून ताका सांगलेल्या उतराचो, कोंब्यान 2 फावटी साथ घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. आनी तो सगळोच गळ्ळो आनी रडूंक लागलो. अवस्वर 15. उजवाडल्या घरा प्रधान याजकांनी मतबऱ्यांक आनी ससऱ्यांक सांगाता घेवन म्हणजे सगळी निती सभा जमून टाराव घेतलो. उपरांत जेजूक ताणें कोडो गणवेलो आनी पिलाता आदीन केलो. पिलात जेजूक विचारी, तूं जुदेवांचो राय? जेजून जाप दिवन म्हळें, ते तूं सांगताय. प्रधान याजकांनी ताचे विरोध सबार फिर्यादी मुखार हाडल्यो. देखून पिलातान ताका परत्यान सवाल केले, इतल्यो फिर्यादी तुजेर ते मांडटाना तूं कांयपणी जाप दिनाय मू? तरी जेजून कसलोच सप काडलो ना ते पळोवन पिलात विस्मीत पावलो. परबेच्या संदर्भार बंदिवाना मदल्या लोकान
मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची रिवाज आसली. एक कडकयेच्या वेळार खुनी केल्ले थोडे जण त्या वेळार बंदेंत असले. तांचे मदलो बाराबास एकलो. लोकांच्या जम्यान पिलाता मुखार येवन ताणें हरशें केल्ले बरीस एक कैदीक सोन दिजय म्हणून मागलेल्या वेळार पिलातान ताका जाप दिवन म्हळें, जुदेवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोन दिजय म्हूण तुमची खुशी? प्रधान याजकांनी फकत मोस्त्रान ताका दंड दिला म्हूण ताका समजल्लें. बाराबासाक सोन दिजय म्हणून पिलाता लागीं मागूंक प्रधान याजकांनी लोकांक शिकोवन दिवन साळयल्लें. पिलातान तांचे लागीं परत्यान विचारलें, तर जुदेवांचो राय म्हूण तुमी आपयतात ताका हांवें कितें करी जय? ताका कुर्सार मार म्हणून लोकांन बोबाट मारली. तोवळ पिलात तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक? कितें चूक ताणें केल्या? पूण ते आनिकी व्हडल्या तळ्यान उपराट्यो बोबा मार म्हणाले, ताका कुर्सार मार. तितल्यार लोकांक खुशी करचे खातीर पिलातान ताका बाराबासाक सोन दिलो. पूण जिजूक जरबाद मारून कुर्सार जोडच्याक तांच्या आदीन केलो. तोवळ शिपायांनी जिजूक राजागना भितर व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो पंगड एकठांय केलो. उपरांत एक रक्तांबर वस्तूर ताका न्हेसयले आनी कांट्यांचो एक मुकोट विणून ताजेर घालो. उपरांत ते नामांकन म्हणूंक लागले, नमान तुका जुदेवांच्या राया, आनी नळान ताच्या मस्तकार मारतेले, ताचेर तिंपी उडयतले आनी दिव्यो मोडून ताका नमस्कार करतले. शेकी ताची केळकुळांकन जाल्या उपरांत तांणी ते रक्तांवर वस्तूर काडले आनी ताजेंच वस्तूर ताका न्हेसयले आनी ते ताका कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. सिरेनगार सिमा, अल्सेंद्र आनी रूप हांचो बापूय नाडांतावन ते वाटेन आपल्या घरा फाटी वेतलो आनी ताका तांणी जेजूचो खुरीस्वावूंक बोल केलें. उपरांत गोलगता नांवाची सुवातेर ते ताका हाडून आयले. गोलगता म्हळ्यार काटाची सुवात म्हणलो अर्थ. थंय रक्तांबोळ भरशिल्लो वायन तांणी ताका पिवंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. उपरांत तांणी ताका खुर्सार जोडलो. ताची आंग वस्तरांक कोणाक कितें मेळटा म्हूण सोडती घालून तांणी वांटून घेतली. जेजू खुर्सार मारतना सोडून सकाळींची 9 वरां जातीत. ताच्या आपराधाची कळवणी अशी बरोवन घाली, जुदेवांचो राय. जेजू सांगता 2 सरांकी खुर्सार मारले, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. आनी ते वाटेन वेतले, ताची निंदा करतले आनी आपली तकली हालोवन म्हणटले, वा तूं देव मंदिर नास कर 3 दिसांनी ते परत्यान उबारतलोय न्हय? तर आतां कुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच बचाव कर. तेच परी प्रधान याजक आनी शास्त्री ताची केळकुलांकन एकामेका म्हणटाले. हेरांक ताणें बचाव केली, पूण आपणाकच बचाव करूंक तो सकाना. क्रिस्त इस्रायेलाचो राय कुर्सा वयलो आतां देवूं पळया, तोवळ आमी ताका सटमनता. ताची सांगता कुर्सा जोडलेले तेच परी ताची निंदा करतले. सुमार 2 पार जाताना सगळे पृथ्वेचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यंत उरलो. वरां 3 जाताना जेजून व्हडल्या तळ्यान बोब मार म्हळें, एलोई एलोई लामा सबक्तनी. तशें म्हळ्यार, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडल्याय? हे आयकून लागसर आसलेले थोडे, पळय तो एलियाक उलो करता म्हणाले. तितल्यार एकल्यान धांवून वचून एक धर्म्या आळमे शिरक्यान बुडोवन हाडले आनी एक बोडयेक शिरकोवन जेजून तांतले साकी सारके ताचे वंटाक धरले आनी म्हळें, रावा, एलिया ताका सकला देवूंक येता जाल्यार पळया. तितल्यार जेजून व्हडल्या तळ्यान बोब मान प्राण केलो. तेव्हा देवाळाचो पड्डो वयर तावन सकला पर्यंत पिंजून 2 फाळे जालो आनी कुर्सा मुखार उबो आसलेलो शतपती जेजू मेल्ली रीत पळोवन म्हणालो, हो मनीस नीज जावन देवाचो पूत.
तर स्त्रियोय थंय वयर उब्यो रावून ह्यो संगती पळयतल्यो. तांचे मदें मोरी मागदलेन आनी धाकट्या जाकोबाची आनी जुजेची आवय मोरी आनी सालोमे. जेजू गलिलियांत आसतना तांणी तसो पाटलाव केल्लो आनी ताची सेवा साकरी केल्ली. हांचो शिवाय तांचे सांगाता जेरुजालेमाक आयिल्ल्यो हेर स्त्रियोय सबार आसल्यो. सांज जाल्ल्या उपरांत तो दीस तयार आयसो, म्हणजे साबाता आदलो दीस. जुदेवांचे श्रेष्ठ सभेचो एक मनीस सांदो अरिमाथेयचो जुजे देवाच्या राजाची वाट पळोवन आसलो तो. देरान पिलातसाशी गेलो आनी जेजूची कूड मागी लागलो. तितल्या भितरच जेजू मॉर्न पावला म्हूण पिलात अजाप जालो. देखून शतपतीक आपोवन दान जेजू येदोळूच मॉर्न पावला वयवे म्हूण ताचे लागीं ताणें विचार केलो. आनी शतपती लागचे समजून घेतच जेजूची कूड ताणें जुजेक सोडून दिली. जुजेन एक सणाचे लुगाट मोलाक हाडलें. जेजूक ताका ताणें खुसा वयलो देवून त्या लुगटान गुठलायलो आनी खटपान पोकरलेल्या एक पंडान ताका दवरलो आनी समाधीच्या तोंडाक एक शिला लोयलो. पूण मोरी मागदलेन आनी जुजेची आवय मोरी ताची सांगता खंय निकेपेली ते पळोवन आसली. साबत काबार जातस मोरी मागदलेन, जाकोबाची आवय मोरियेन आनी सालोमेन वचून जेजूची कूड मागच्याक सुगंध तेला मोलाक घेतली आनी आयतारा भोव फांत्यार बायसन सूर्य उदेताना समाधीचशी येवन पावली. ती एकामेकाक म्हणटली, समाधीच्या बागलाची शिळा आमकां कोण पाटी लोळोवन दीत? पूण ते येवन पळयतना फातर पाटी लोळयलो तांणी देखलो, जावं की तो फातर भोव व्हड आसलो. समाधी भितर सरतस धवो दोगलो न्हेसलेलो एकलो तरणाटो उजवे कुशीन बसून आसलो तांकां दिसलो आनी ती आकांतली. पूण तो तांचे लागीं म्हणालो, भिया नाकात, कुर्सायिल्ल्या नाजरेतगार जेजूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणा. ताका जिवंत उठयला, तो हांगा ना. आळे, हे ती ताका दवरली सुवात. तुमी आतां वसा आनी ताच्या शिसांक अशें सांगा, तो तुमच्याकी फुडें गलिलियाक वेतलो आनी ताणें तुमकां सांगिल्ले प्रमाणे तुमी ताका थंय देखतल्यात. ती समाधींतली भायर सरली आनी उठी धांवली. तरतरो आनी आकांत तांचेर आयिल्लो. तितली ती भियेल्ले की तांणी कोणाकच कसलेय सांगलें ना. आयतारा सकाळीं भोव फांत्यार जिवंत उठलोलो जेजू पयलो मोरी मागदलेनाक दिश्टी पडलो. तिचे तावन 7 देंवसार ताणें धांवडायिल्ले. तिणें वचून ती बरी खबर जेजूच्या सांगात्यांक सांगली. तोवर ते कंतीन रुदान करून आसले. तो जिवंत आसा आनी आपणाक दिश्टी पडला म्हणून तिणें सांगलेलें तांणी सतमानलें ना. उपरांत तांचे भितरल्या दोगांक ते नाडाक सांगाता सोलोवन वेताना परकी रुपार तो दिश्टी पडलो. तांणी वचून हेरांक खबर दिली, पूण तांचे कोणेय सतमानलें ना. शेवटी ते 11 जण शीस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टी पडलो आनी तांच्या बेविश्वासा आनी धारुणे काळजा पासत तांकां तो दुर्सालो, कित्याक तो जिवंत उठला उपरांत ताका पळयल्ल्यांक ते पातयले नात. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या स देशांनी वसा आनी स रसनांक सुवाता प्रगट करा. जो कोण सतमानिना ताचे कॅस्तीचे फर्मान पडटले. सतमानतेल्याक आसलेल्या असर्यांची पदी मेळटली. म्हजी नावी ते देंवसाराक सोडयतली. नव्या भासांनी ते उलयतले. सरप हातान दवरूंक शकतले आनी मारेकार कसले वीक बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते बादक जावचे ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरे करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजूक सर्गार उबान घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशेक ताणें बसकां घेतली. पूण ती 11 जण भायर नसून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सुमी तांचे सांगाता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरा बराबर घडलेल्या खुणांनी तांणी ताची शिकोवन तीर केली. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्त. थोडो घडयो मौनपणी मागण्यांत आमी करसया. मार्कुसो वांजेल आमी आज वाचून अखेर केलो.
आता निमाणे उबी राबून गीत आम्ही गावया. त्यानंतर आमच्या मुखल्या वावराक आम्ही मुखार सरया. एकास उतरान सोमया संसार तुवे रुसलोय एकास वासान मनशाक जीव दिलोय अगणित तुझी कृत्या अगणित तुझी उतरा सालथ्या मनशा जिवितान मोलादीक वज्रा मोतिया अगणित तुझी कृत्या अगणित तुझी उतरा सालथ्या मनशा जिवितान मोलादीक वज्रा मोतिया मोगाळ पुत्रा सोबे आमकार मोरे आशीर्वाद दीव आमकां. भगवान कुर्साचे कुरवेन नेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.